मतदान हक्काच्या बाबतींत गोंयच्यो बायलो तिसऱ्या पावंड्याचेर। नमस्कार, हांव उषा जरावकर। भांगरभूंयच्या विशेष कार्यावळीन येवकार। वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ल्या 2014 ते 2019 लोकसभा वेंचणुकेच्या अहवालांत मतदान हक्काच्या बाबतींत भारतीय बायलांची म्हायती मेळ्ळ्या। 2014 जाल्ल्या मतदानात गोंयांतल्या एकूण मतदाना मदीं 51.38% मतां बायलांची आसात, जाल्यार 2019 हीच टक्केवारी 51.75 इतकी आसा। दोनूय वर्सांची वळेरी पळयत जाल्यार ही टक्केवारी राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा। पुराय देशाचो विचार करीत जाल्यार 2014 केरळ बायलां मतदान हक्का बाबतींत पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्यो। केरळांत 2014 पुराय मतदाना मदीं 51.61% मतां बायलांची आशिल्लीं। मणिपुरांत बायलांचें मतदान दुसऱ्या पावंड्याचेर आसून थंय 51.44% मतदान जाल्लें, तर गोंयांत 51.38% सयत तिसऱ्या क्रमांकाचेर आशिल्लें। 2019 लोकसभा वेंचणुकेंत मेघालयांत बायलांचें मतदान 52.17% आशिल्लें, जाल्यार केरळांत 52.2% बायलांनी मतदान केल्लें। केंद्र शासित प्रदेशात पळोवपाक गेल्यार पुराय मतदाना मदीं बायलांचें मतदान चड आसा। 2014चे लोकसभेत पोंडिचेरी पुराय मतदाना मदीं बायलांचें मतदान 52.45% आशिल्लें। दमण आनी दीव हांगाची टक्केवारी 51.44 जाल्यार लक्षद्वीप हांगा 50.8 आसली। 2019चे लोकसभेत पोंडिचेरी जाल्यार पुराय मतदाना मदीं बायलां मतदानाचें प्रमाण 52.96% आशिल्लें। दमण आनी दीव 52.41% जाल्यार लक्षद्वीप 50.8% आशिल्ले। अशाच आनीकय खबरां खातीर फेसबूक, इंस्टा, एक्स फॉलो करपाक विसरूं नाकात। भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bhangarbuy.com।